आम्ही लास्ट पर्यंत आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा, आमी खंयच्याच परिस्थितीत फाटी सरचे ना। तुम्ही पळयलां आसतलें आमची बॉडी लँग्वेज लोकांची जी आसा पळय तुमकां कळोन चुकली आसतली, कितें आमी केदे बुलडोजर बसून येयले न्हू, आमी गुळी घेवपाक पसून तयार आसतले फुडें। म्हाज्या हितून हांव सांगता, तेणें कितलोय म्हाका काबार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाजें इंटेंशन एकूच आसा, म्हाका खूब ऑफरी येयल्यो तेज्यो फाटी सर म्हणून, पूण हांव जो सरला तो जिवाक भिवनूच भायर सरला। आनी लोकूय म्हाज्या म्हाका गर्व आसा हे लोकांचेर जे आमच्या वर झडटा पळय। प्रत्येक मनीस आयज खंयच्याच परिस्थितीन फाटी सरचो ना म्हणटा, त्या जाणट्यांनी पसून दाखोवन दिल्लें आसा। आतां फुडें गेले जाल्यार तांकां जर ते नायलॉन 66 जावं आनी कितें करपाचें आसा जाल्यार अवश्य करूनी। प्रियोन ती परंपरा एकट्याचो बळी घेतल्या उपरांतूच ताका सक्सेस मेळटा। तुम्ही त्या सराच्या वचपाक तयारी आसा तुमची? 100% आसा, त्या हितूनच भायर सरलेले आसा। खंयच्या आयज नाल्यार फाल्यां मरतलेच आमी, मरण हें आसाच प्रत्येकाक। जाल्यार बऱ्या कॉजाक जर मेले जाल्यार ताका हें ना, खंय तरी लोक याद धरतले। पूण हे स्थळ आमी काबार करून दिवचे ना, घराचं आमकां पडलेलें ना। घर म्हाका तेणी सांगलें जाल्यार म्हाका घराचें कित्याक पडटलें, म्हाका बऱ्या पैकी बांदून दिता सांगलेलें जाल्यार हो संजय कित्याक झगडटा। आयज देवान आमकां हें दिल्लें आसा बाबा, तें सोडू नाका। भले आमकां राजकारणाचो दबाव येवन लोकांचो हें मेळना साथ, तरी आसतना देवाच्या रुपान आमकां खुबशे सहकार्य आसा।